मैडम इसको हाथ में चला मेरा फोन। गोंय भोंवडेर आयिल्लो दिल्लीचो चैतन्य नागपाल 4 ऑक्टोबराक कांदोळे जगला मारिल्ल्यान सोंपलो, तर ताचे बरोबर आशिल्ली तरुणा नागपाल ही तरणाटी बेशुध्द जाल्ली। लायफ गार्डांनी 108 येवचे पयलीं चैतन्याक वाचोवपाचो जाता तितले यत्न केल्ले म्हूण दाखोवपी कांय फोटो प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। तेन्ना टावरार कॉल केलो, ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून आनी स्ट्रेचर हाडून सांगलें। हाडटकूच ताका चेक करून सोमतें आमी CPR दिवपाक ताका स्टार्ट केलो। ताका CPR दिता सोमतें 108 कॉल केले आमी। आनी तेज्या वांगडा कोण तेजी भयण आसली, आमचे वांगडा उलयताली ती। आमचे उलयता ती कितें ताका पळोवन ती मातशी हे जाली, तो बेशुध्द जाली उपरांत मागीर आमचे लायब्ररी 11 जाण तेज्या वांगडा गेल्ले। आनी मागीर कोण ती आयर बी आसलो आनी कोण लोकल आहले तिडीन ताका उखलून हाडले। आमकां खबर ना ती फाटसून कितें ती बेशुध्द जाल्या ती। आमी मागीर ताका डायरेक्ट हितून 108 व्हेले। लोक गडगडो जालो तेन्ना लोक धांवंक लागले तेन्ना आमी कितें जालां म्हणून आमी लोकां फाटल्यान धांवल्यो आनी थंय CPR चालू आसलो। हांवें टेक ओवर घेतलो, हांव CPR दिवपाक लागलो। CPR दिता आमचो स्ट्रेचर, ऑक्सिजन आनी ब्रिबियम पावलो। तो आमी ऑक्सिजन लायले, CPR चालू जातलो, स्ट्रेचरार घातल्यो। तो पर्यंत ते 108 कोणी कॉल केल्लो, 108 पावलो। आमी फास्ट मुवमेंट केलो, 108क हँड ओवर केली। जगला मारली तेन्ना जगलांचो आवाज एकल्याच्या मोबायलार रिकॉर्ड जाल्लो। प्रुडंटाक हे रिकॉर्डिंग मेळ्ळा, आयकात। ओनर नागाल्या स्ट्राइक जाय, लायटनिंग स्ट्राइक जाले। दादा तुका फोन करता मागीर हांव। बेशुध्द जाल्ले तरुणा नागपालाचेर सध्या गोंयांतूच एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत ट्रीटमेंट चालू आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।